पुराय संवसारूच हाल्लो. श्रीलंकेत 8 बॉम्ब ब्लास्ट. सुमार 150 लोक संवसाराक अंतरले. गोंय सरकारान घेतली दखल. चर्चीक दिल्या खाशेली सुरक्षा. वेंचणूक प्रचार सोंपलो. आता उमेदवाराची शेणी मतदाराच्या हातांत. मंगळारा मतदान. कितें बोवाळ जाल्यार सी विजील ॲपाचो उपयोग करचो, वेंचणूक आयोगाचो उलो. आज मेरेन गोंयचें सरकार बरें चलता, पूण फुडाराक कितें अन्याय जालो जाल्यार आपूण पयलो भायर उडी मारतलो. मंत्री विजय सरदेसायची घोशणा. गोंयचें संगीत मळ अचकीत बेसूर जालें. उभरतें वायोलीन वादक सान्या कोता संवसाराक अंतरलें. पिरायेच्या 32व्या वर्साक घेतलो निमणो श्वास. आक्षे जातले निमणे संस्कार. नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता खबरो विस्तारान पळोवया. आख्खो संवसार पास्काची परब मनोवपाचे उमेदीत आनी तेच वेळार आतंकवाद्यांनी इश्टराक अपशकून केलो. श्रीलंकेत 3 इगर्जी आनी 4 5 स्टार हॉटेलांनी एका फाटोफाट बॉम्बस्फोट केले आनी सुमार 150 निश्पाप लोक तातूंत बळी पडले. गोंयच्या सरकारांनी हाची गंभीर दखल घेतल्या. सगळ्या इगर्जी भोंवतणी सुरक्षा वेवस्था वाडयल्या. श्रीलंकेत आत्मघाती पथकान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या बॉम्बस्फोटाचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खर उतरांनी निशेध केला. संवसारभर क्रिस्तांव भाव मोग आणि शांतिकायेचो संदेश दिवपी येशूचे प्रार्थनेत व्यस्त असताना इस्टराचो मुहूर्त साधून श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोत आकांतवाद्यांनी साखळी बॉम्बस्फोट घडोवन हाडिल्ल्यान संवसारभर खवदळ जाला. 3 इगर्जी आणि 4 5 स्टार हॉटेलांनी फाटोफाट 8 बॉम्बस्फोट जाले. 158 परस चड निश्पाप लोकांक मरण आयलें. तातूंत 35 विदेशी नागरीक आशिल्ले. 400 परस चड लोक गंभीर जखमी जाले. आयतारा सकाळी 8:30 ही भिरांकूळ घडणूक घडली. गोंय सरकारान हे घडणुकेची रोखडीच दखल घेतली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता ते प्रमाण ताणें रोखडोच पोलीस महानिरीक्षकाक आपोवन म्हत्वाच्या इगर्जी कडली सुरक्षा वेवस्था कडक करपाचे आदेश दिले. तशेंच सांजे मुख्यमंत्र्यान आर्च बिशपाची भेट घेतली. श्रीलंकेत जो बॉम्ब हल्लो जालो 3 चर्च आणि 4 हॉटेल्स जास्त जाल्या त्या बद्दल आजच्या इस्टराच्या दिसा अशें जावप हांव खरोखरूच ताजो निशेध करता. अशें ह्या भ्याड हल्ल्याचो गोंयांतली चर्चीस आनी बाकीच्या संदर्भांतली सेक्युरिटी हाच्या संदर्भांत हांव आतांच जे सकाळी फॉलोअप घेतलो परत आतां ऑलरेडी DG हाजे कडेन उलयलां ह्या संदर्भांत आनी सेक्युरिटी जे आहा चर्चीसच्या संदर्भांतली ती एकदम टायट करपाक लायला. ऑलरेडी आमचे आर्च बिशप हांच्या कडेन हांव हाज्या उपरांत उलयतलो त्या बाकीच्या सगळ्या सेक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू आणि ह्या संदर्भात. विभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्या वाठारांतल्या चर्चींच्या तशेंच हॉटेलांच्या वेवस्थापना कडेन भासाभास केल्या आनी सुरक्षेचे नदरेन जी जतनाय घेवपाक जाय ते विशीं तांकां मार्गदर्शन केलां अशें गोंयचो पोलीस महासंचालक जसपाल सिंगान सांगलां. No, we have already sensitized our district SPs and in fact patrolling has also been enhanced and the field officers they will be interacting with the church administration also because ultimately the citizens will also have to be active and see the surroundings of their buildings. Similarly the hotel managements are also being sensitized. All the luggage which is entering the hotel premises that should be properly screened. So the criteria should be made more stringent. But to instill the sense of confidence, patrolling has already been enhanced. And at the same time, even our ATS flag marches are also being held, which will serve the purpose of election management also, but at the same time, anti-terrorist as an anti-terrorist mission. पणजेच्यान खबराकार समीप नार्वेकाराबरोबर आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. उमेदवार आणि राजकीय पक्षाचे काम सोंपलां. आता वेंचणुकेची शेणी पावल्या मतदारांच्या हातांत.
2 दीस थंडसाणेन विचार करचो आणि मंगळारा पवित्र मतदान करचें वेंचणूक कार्यालयान उलो मारला. तशेंच कोणी अनुचित गजाल करता जाल्यार ती सी विजील ॲपा मार्फत कळोवची अशें कार्यालयान म्हळां. गोयचो मुखेल वेंचणूक अधिकारी कुनालान पत्रकार परिशद घेवन ही माहिती दिली. ताच्या सांगतान पुलीस, अबकारी आणि हेर अधिकारी हाजर आशिल्ले. 23 तारखेक लोकसभा आणि विधानसभेच्यो पोटवेंचणुको जातात. There are 11,35,811 voters in Goa, out of which 5,55,768 are male voters and 5,80,043 are female voters. We are having 1,652 polling stations and adequate security arrangement has been done. In all the polling stations we are going to have webcasting. So we will be keeping eye on all the activities which are going to happen in the polling station. On model code of conduct front, we had been emphasizes people to use C-Vigil app so that we can get live evidence of the violations happening. As you know, we are having 40 flying squads, 24/7 functional in all over Goa. That is one in every assembly constituency. And so far till today only 33 complaints have come on C-Vigil, whereas we are continuously emphasizing to the people to use this app as it gives on real time basis the violations occurring in the area. Our control rooms at the CO office and DO office are running throughout round the clock. Teams are ready with their mobile phone in hand. The moment if any complaint is registered, they immediately get the alert. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सगल्यांक बरोबर घेवन वतालो. प्रशासन आणि विकासाच्या गाड्याचो ताळमेळ पर्रीकारान बेस बरो दवरलेलो. भविष्य काळात ह्या गाड्याचो बॅलन्स हालतलो त्या वेळार सरकारांतल्यान भायर पडपी आपूण पयलो आमदार आसतलो उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान म्हळां. गोवा फॉरवर्ड हो पुरोगामी लोकशाय आघाडीचो वांगडी. पूण गोंयच्या एनडीए घटकांची पत्रकार परिशद जाली तेन्ना विजय ताका गेलो ना. वेल्यान ताणें गोवा 365 सांगलें, आमी एनडीएत आसात पूण आमी भाजपाक विरोध करनात. होच तांणी आपणाक आमचो तेंको अशें समजुचें. निमणे शेनवारा एनडीएच्या बॅनरा खाला मडगांवां जाहीर सभा जाली तेन्ना विजय गेलो. वांगडा मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत, उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार आनी भाजपाचो उमेदवार नरेंद्र सावयकाराय आशिल्लो. एनडीए सरकाराक तेंको दिवपाचो निर्णय खूब कठीण आशिल्लो अशें ताणें सांगलें. आनी मागीर पर्रीकाराचें नांव घेवन कितें सांगलें तें पळयात. ज्यांचे सगळ्यांचे आमी बरें केल्लें आहा हेच गोंयचें युनिकनेस. हे हाकाच म्हणटात इन्क्लुझीव ग्रोथ. इन्क्लुझीव ग्रोथ म्हणटा ती गाडी. पर्रीकारान हे गाडयेचेर आमचो प्रोग्रेसीव गव्हर्नन्स अँड इन्क्लुझीव ग्रोथ सगळ्यांक बरोबर घेवन हाजेर आमचो एक गाडी हे रुळार चलयल्ली. ही जर केन्नाय गाडी हाल्ली जाल्यार हांव पयलो हे सरकारांतलो भायर सरपाक आसतलो. हे हांव तुमकां सोंपे गजाल सांगता. एक खंयच्या कम्युनिटीचेर अगेन्स्ट वता आमी हे सरकारान एक मिनीट पसून रावचे ना. पूण ताजे पयलीं हे सरकारान सगळ्या समाजाक बरोबर घेवन गेला हे एक्सेप्ट तुम्ही करूंक जाय आनी सरकाराचो प्रतिनिधी एनडीएचो प्रतिनिधी म्हणून नरेंद्र सावयकाराक निवडून दिवंक जाय. हे आमचें कर्तव्य जाता. हे एलायन्साचे यंगस्ट मेंबर आमी तांचे बरोबर आसात. ते कित्याक आसात आनी नरेंद्र सावयकाराक निवडून कित्याक दिवंक जाय हे हाजो एक हांव सादो सारांश काडटा. एक म्हणल्यार अशें जाता की हो एनडीए एलायन्स सरकारान जॉईन जावपाचें डिसिजन बरें कठीण आशिल्लें, तितलें सोंपें नाशिल्लें. म्हजेर आनी भरपूर रिएक्शनां जाल्लीं आतां पसून चालूच आहा. आमी बीजेपीक सपोर्ट कित्याक केलो? बीजेपीक आमी इतल्या खातीर सपोर्ट केलो की आमी जे फातर्डेकार, हांव फातर्डेचो लोकप्रतिनिधी, ते आमी आमकां एक एक्सपिरेशनां आसतात. आमचे मनान एक काळजान आमची स्वप्नां आहा. ही स्वप्नां साकार करपाक आनी जी साश्टीकारांक इतल्या वर्सां काँग्रेसीन मिल्क केली ती जावंकूच पावूंक ना. असलीं कामां करपा खातीर आमी ह्या सरकारान भितर सरिल्ले आहा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया ल्हानसो वेवसायीक विराम.
विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. भौशीक बांदकाम आणि उदका स्त्रोत ह्या दोन सरकारी खात्याच्या वादांत साळ पुनर्वसन वसाहतींतलें पिवपा उदक जिरपलां. वसाहतीक उदका पुरवण करपाक टाकी बांदून दिवची अशी मागणी उदका विभागान भौशीक बांदकाम खात्याक केल्ली. पूण वर्स जालें तरी ते खातीर लागपी ना हरकत दाखलो उदका स्त्रोत खात्यान दिवंक ना. दोनूय खातीं म्हणटा टाकी आमी बांदता, मात अजून मेरेन काम कोणेच सुरू करूंक ना. कांय तिळारी धरणग्रस्तांचें गोंय आनी महाराष्ट्र सरकारान गोंयच्या साळ गांवांत 20 वर्सां आदीं पुनर्वसन केल्लें. लोकांक हांगाच्यान थंय व्हेले म्हणजे आपली जबाबदारी सोंपली अशें लोकप्रतिनिधी समजून रावले. पूण आज हेच लोक उदका खातीर तानेल्यात. 200 परस चड घरां आशिल्ले हे वसणुकेक एकच बांय बांदून दिल्ली. तिची सद्या अवतिकाय जाल्या. उदक पिवपा सारके स्थितीत ना. तिची दुरुस्ती जावंक ना. नळांतल्यान 8 दीस उदकच येना. नवे वसणुकेचे अवतिकायेची गाथा थळावी बायलांच सांगतात. पुनर्वसनात आमकां इल्ल्या दिवशी उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. 4 दीस 8 दिसांनी आमकां उदक मेळटा आनी सो हांगा आमच्या पुनर्वसनात सकयल एक बांय आसा. पूण त्या बांयचें उदक बरें आसा पूण क्लीन ना, पिवपाचें ना. पिल्या जाल्यार दुयेंस जातली आनी आमी जी जगतली ती पयलींच वयतली वयर. ताका लागून ती बांय आमकां क्लीन करून दिवपाची. आनी प्लस हांगा पुनर्वसनात गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी हांगा प्लेस आसा. तर थिंगा आमकां टाकी कितें टाकी मेळपाची. हां टाकी मारून उदकाची आमकां सोय करून दिवपाची. ती टाकी मेळ्ळ्यार आमचो बरोचसो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. आमचे जसं आमी आतां हांगा कितली 8-10 मनशां उबी आसाय म्हणून आमचो प्रॉब्लेम आसा असो ना. सगळ्यांचो प्रॉब्लेम आसा आणि हे टाकयेक लागून आमचो बरोचसो प्रॉब्लेम वरच्या लोकांक तर आमचो सगळ्यांचो आसा. संपूर्ण घरांत 2 लायनीक तर भरपूर त्रास जाता त्या पाणयाचो. WRDन NOC दिवंक नाशिल्ल्यान उदकाची टाकी मेळना अशें थळावो पंचवांगडी देविदास नायक सांगता. WRDन उदका विभागाक NOC दिली जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जातलो अशें ताचें म्हणणें. मजगतीं साळांतले हे वसणुकेत रस्तोच नाशिल्ल्याची बातमी गोवा 365 दाखयल्या उपरांत ताची दखल घेत दिवचलच्या मामलेदारान बेगोबेग बसका घेतली आनी वेंचणुके उपरांत समस्या सोडयतले अशें उतरय दिलें अशी माहिती ताणें दिली. पळयात. ही जागा WRDची मालकीची आहे आणि त्यानंतर आम्ही वॉटर सप्लायने हे आम्ही टाकीसाठी मागणी केली होती. पण अजून WRDने 1 वर्ष झालं अजून NOC दिली नाही. NOC नसल्यामुळे हा मोठी समस्या उभी आहे. ते पाण्याची टाकी जर पूर्ण झाली तर आमच्या ह्या पुनर्वसन ग्रामस्थांचा पाण्याचा प्रश्न नक्कीच प्रश्न आमचा सुटेल, कायमचा प्रश्न सुटेल. तेव्हा WRD डिपार्टमेंटने वॉटर सप्लायला लवकरात लवकर परमिशन द्यावी आणि आमचा प्रश्न मार्गी लावावा. हा प्रश्न ज्या आधारे आम्ही मीडियामध्ये 365 चॅनलमध्ये आम्ही येऊन जी प्रसिद्धी केली त्यामुळे मामलेदार साहेबांची दखल घेतली. त्यामुळे आम्ही ग्रामस्थांमार्फत आम्ही 365 चॅनलचे धन्यवाद त्यांना देतो आणि यापुढे आम्हाला त्यांनी सहकार्य करावं अशी विनंती करतो. साळांतल्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. खासदार म्हणून आपणे कांयच काम करूंक ना जाल्यार मतदारांनी आपल्याक 4 फावटी कसो वेचून दिलो? भाजपाचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायकान काँग्रेसीच्या आरोपाचेर प्रश्न केला. तशेंच आपूण आपल्या मतदारसंघात विकासाची कामां करता काय ना तें सांगपाक काँग्रेसीच्या प्रमाणपत्राची गरज ना अशें तांणी मुखार सांगलें. श्रीपाद नायक बिनकामाचो असो आरोप काँग्रेसीन केल्लो ते फाटभुंयेर तो उलयतालो. आपूण हेय फावट वेचून येवन शेगीत 5 फावटी खासदार जावपाचो विक्रम करतलो असो विश्वास सध्याचो उत्तर गोंय खासदार आनी केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान उक्तायला. आपूण काम करता काय ना हाचो निर्णय मतदारच घेतले अशेंय तो मुखार म्हणटा. गोंयान काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें, केंद्रांत काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें आनी विरोधी पक्षाचो खासदार हो तिसऱ्यांदा हॅट्रीक कशी करतलो करून दिवंक जायना ह्या पद्दतीन ताणें सगळी जरी ताकद लायली परंतु मतदारांच्या आशिर्वादान मार्जीन थोडी जरी कमी जाली, 7,000 त्यावेळी मार्जीन जाली, परंतु परत एकदां अशी सगळी तांची विरोधकांची ताकद आसता न्ही, हो सीट तांणी भारतीय जनता पक्षाक दिलो. तिसरी निवडणूक सोडली तर पयले निवडणुकीक 38,000, दुसरी निवडणुकीक 58,000, तिसरी निवडणुकीक 7,000 आनी चवथे निवडणुकीक 1,06,000च्या मार्जिनान हो सीट आयलो. जर हांव निश्क्रीय आशिल्लो जाल्यार परत म्हाका दुसऱ्यांदा लोक निवडून दिवचे नाशिल्ले, दुसऱ्यांदा निश्क्रीय आशिल्लो तिसऱ्यांदाय निवडून दिवचे नाशिल्ले, इतली सगळी तांची ताकद आशिल्ली. आणि तिसऱ्यांदा निश्क्रीय आशिल्लो चवथ्यांदा निवडून दिवचे नाशिल्ले. आणि त्यामुळे हो तांचो जो आरोप आसा हो बिनबुडाचो आसा
250 खासदार आणि लोकसभेचे 550 खासदार यांच्या मदीं ताणें बेस्ट 100 कॉन्स्टिट्युन्सी काडिल्ल्यो डेव्हलपमेंट जाल्ल्यो आनी त्या हातूंतल्यान 7 वर्स पयलीं आमचो नंबर 31 गेल्लो देशांत सगळ्या हातूंतल्यान 800 पैकी. परत जो टायम्स ग्रुपान जी सर्वे केली गेल्या 4 वर्सांक त्या हातूंतल्यान आमचो नंबर 11 गेल्लो. म्हणजे हे तर NGOs हातूंत कोणाचेच आमचे संबंध ना. जेन्ना अशे तरेचे NGOs सगळे सर्वे वेवस्थीत करून रिपोर्ट दितात हे सगळे जाणून सुद्धा जर आरोप करतात जाल्यार ताका आमी कांय म्हणूंक शकना. उत्तर गोंय मतदारसंघात येवपी सगळ्या पंचायतीक तांणी भेट दिल्या. मतदारांचो अदमास घेत जाल्यार हे फावट भाजपत जिखतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. तशेंच दक्षिण गोंयचो सीट भाजपाकच मेळटलो असोय विश्वास ताणें उक्तायला. दक्षिण गोंयचो खासदार पयलीं सुरवातीक थोड्या जाणांक दिसतालें की आमी फाटीं पडटले म्हणून, पण आमकां प्रचाराची फेरी पूर्ण केल्या उपरांत आमकां 100% खात्री आसा की दक्षिण गोंयचोय खासदार 20 मतदारसंघांनी स्वता पावलो, स्वता मेळावे अटेंड केले, स्वता जाहीर सभा अटेंड केल्यो आनी आमकां खात्री आसा की थंयसरूय बी आमी मोठ्या मताधिक्यान जिखतले. उत्तर गोंयच्या बाबतींत सांगतलो आसत जाल्यार आमचे कॅन्डिडेट श्रीपाद भाऊ गेली 20 वर्सां खासदार आसात. तांचें काम सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी प्रचाराची सुरवात एकदम सिस्टमॅटीक रित्या कार्यकर्ते घराघरांनी वचून हे पयल्या प्रचाराची फेरी कंप्लीट जाली. दुसऱ्या प्रचाराच्या फेरीत हे स्वता आमचे कॅन्डिडेट श्रीपाद भाऊ ऑलमोस्ट 20 मतदारसंघांनी सगळ्या पंचायत क्षेत्रात ते पावले. मॅक्झिमम लोकांकडे संपर्क जो आसा प्रत्यक्षरित्या तेंच्यांनी दुसऱ्या फेरींतल्यान केलो. संसद आदर्श ग्राम येवजणे अंतर्गत खासदार श्रीपाद नायकान इब्रामपूर गांव दत्तक घेतिल्लो. नायक म्हणटा हे गांवाचे उदरगती खातीर आपणे कोट्यांनी रुपया मोडल्यात, पूण आपाचो म्हणयारो वाल्मिकी नायकान ताचो दावो भायर मारला. वाल्मिकी म्हणटा गांवांत कांयच सुदारणा दिश्टी पडना. थोडे जे तांणी कामां केल्या म्हणून सांगल्या ती कामां केन्ना जावकूच ना. जेन्ना ते लोकां कडेन मत मागपाक गेले थंयच्या लोकांनी तांकां डायरेक्ट तोंडार विचारलें, तुमी म्हणा की स्मशान भुमीचे ब्युटिफिकेशना खातीर 88 lakhs मोडल्या, हाजेर 3 लाख सुद्दां मोडिल्ले गेले ना. 88 lakhs खंय गेले? मागीर आनी खंयच्या तरी देवळाक नाजाल्यार आनी खंयच्या तरी रिटेनिंग वॉलाक 44 लाख मोडल्या. हे खंय केल्या ते आमकां दाखोवचें, कित्याक सार्वजनीक जी देवळां आसा थंय खंयच कसलेच काम केल्ले जावंक ना थंय इब्रामपुरान. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. शेनवारा रातच्या वेळार पुराय गोंय इश्टराच्या मुडांत आसलें आनी त्याच वेळार शॉकात बातमी आयली. शिरंतरांनी संगीत भरसल्ल्या गोंयचे 32 वर्सांचे व्हायोलीन वादक सान्या कोता संवसाराक अंतरले. 2 म्हयने न्युमोनिया कडेन झुजतल्या सान्यान बेल्जियमाच्या हॉस्पिटलांत निमणो स्वास घेतलो. तिचे कुडीचेर गोंयांत निमणे संस्कार जातले. शुबर्ट आणि मेक्सिकोताची सान्या धूव 4 वर्सांची आसतनाच ताची बोटां व्हायोलिनाचेर भोंवपाक लागली. आदी शारदा मंदिर आणि उपरांत धेंपो कॉलेजीत शिकता आसतनाच ताणें व्हायोलिन वादनाचेर प्रभुत्व मेळयलें. 12वी मेरेन गोंयांत शिकल्या उपरांत फुडल्या शिक्षणा खातीर ते जर्मनी आणि बेल्जियमाक गेले. सध्या ते बेल्जियमांतल्या एका राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रांत व्हायोलिन वादक म्हूण काम करताले. तशेंच ते थंय व्हायोलिन शिकयतालेय बी. I started at the age of 4. We were living in Germany first, so I started conservatory in Hamburg. Later, when we came to Goa at the age of 12, I studied with Mayra Shroff. She's living in Donapol as well. So I like playing in orchestras and doing chamber music and basically the violin pieces. She was exceptionally lucky because she had a very good teacher in Mayra Shroff. I see. Yeah. But then there are other aspects of and Margarita Miranda is a piano teacher. So in that sense we were very fortunate. ब्रुसलच्या सेंट ल्यूक्स हॉस्पिटलात ताका मरण आयिल्ल्याचे वाचले उपरांत फेसबुकाचेर ताका आर्गां ओपपी संदेशांचो पावस पडलो. हातूंत पॉप स्टार रेमो फर्नांडीस, फॅशन डिझायनर वेंडल रॉड्रिग्स, गायिका सोनिया शिरसाट, योलांडा डिसोजा हांचोय आस्पाव आसा. गोंयचो आघाडीचो संगीतकार आर्मांडो गोन्साल्विसान गोवा 365 कडेन आपल्यो भावना उक्तायल्यो.
I know Sania Kota for a long time, from the time she's been a little girl, an amazing musician, a lovely girl, a person of spirit, and certainly not the type of person who should have gone at such a young age. I feel terrible for her father, who has given his all, his father and mother has given their all to keep her in Europe for the last 12-13 years. From the age of 19-20 she's been there. Excellent girl, fantastic person, a great star of Goa, a diamond on Goa's crown. It's a very sad thing for us that we have lost her. सध्या सान्याची फामील जर्मनीत आसा. ताची कूड गोंयांत हाडपाचे ती यत्न करतात. मूळ गांव आक्षी सिमित्रेंत ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. आयकुया सान्याचे व्हायलीन वादन आनी आमी ओपुया ताका आर्गां. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. शिरोडेंतल्यान वेचून आयल्यार तुमी कितें करपाक प्राधान्य दितले? गोवा 365 विचारलें आनी 3 मुखेल उमेदवारांनी जापो अश्यो दिल्यो. काँग्रेसीचो महादेव नायक थळाव्यांक नोकऱ्यो दिवपाचेर भर दितलो. भाजपाचो सुभाष शिरोडकार 3 पंचायत वाठारांनी उदकाची वेवस्था करतलो. जाल्यार मोगोचो दीपक ढवळीकार शेतांक फाट केल्ल्यांक परत शेतांत देंवंक लायतलो. शिरोड्या भाजपाचे उमेदवारीचेर पोटवेंचणूक लढोवपी सुभाष शिरोडकारान बेरोजगारी, रस्ते, उदक, खेळामळ आनी शिक्षणाचे प्रस्न प्राधान्यान हाताळपाचें थारायलां. बोरये, शिरोडे आनी पंचवाडी पंचायत वाठारांनी उदकाची पुरवण चड करतलो अशें तांणी सांगलें. आपले 5 वर्सांचे आपले कारकिर्दीत इंडस्ट्रियल इस्टेट हाडून थळाव्यांक नोकऱ्यो दिल्यो अशें सांगतना काँग्रेसीचो महादेव नायक म्हणटा, बेरोजगारी पयस करप हें आपलें प्राधान्य आसतलें. उदक, वीज, रस्ते ह्या गजालींचेरय ताणें नियोजन केलां. जाल्यार मगोवपाचो उमेदवार दीपक ढवळीकार म्हणटा, लोकांक जाय तें दितलो. रस्तो, उदक, लायट, बेरोजगारी हें आसाच. तेच बरोबर टॉयलेटी बांदप, शेतां पडंग सोडलेल्यांक परतून शेतांनी देवप, पर्यटनाचो विकास करप हाचेरय आपलो भर आसतलो. पळयात. इज एम्प्लॉयमेंट. कशा प्रकारचं एम्प्लॉयमेंट, कितले प्रकारे एम्प्लॉयमेंट आमी जनरेट करूंक शकतले. उदाहरणार्थ गव्हर्मेंट सेक्टरा भितर प्रायोरिटी दिवची पडटली आनी पब्लीक सेक्टरा भितर प्रायोरिटी दितली. दुसरी प्रायोरिटी जी आसा पळय न्ही ती रेग्युलर फ्लो ऑफ वॉटर. लोकांक उदक जें आसा पळय न्ही कसलीच चिंता न करता कमीत कमी 8 वरां गॅरेंटेड उदक जाय. आनी हें जातलें जर जाय जाल्यार ह्या मतदारसंघात सादारणशे 10 ते 15 कोटी रुपया खर्च जावपाक जाय वॉटर सप्लाय नेटवर्क सुदारपा खातीर. आणि रोजगारी भयंकर मोठ्या प्रमाणात. ज्या पंचवाडी गांवांत इंडस्ट्री आमी प्लॉट वितरण केल्ले आसा थंय तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर साधन सुविधा दिवपाक 2 वर्सां हें सरकार फेल थारलेलें आसा. आनी म्हणून थंय पयलीं साधन सुविधा उपलब्ध करून थंयचे जे कोणी जमीन घेतल्या, प्लॉट घेतल्या तांकां थंय इंडस्ट्री उबी करच्यो आनी बेरोजगारी पयस करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसता. बाकीचे म्हजो इंडोर स्टेडियम 7.5 कोटी पास जाल्लो तोय मुखार मार्गा लागपा जाय. हॉस्पिटलाक ज्यो आनी काही साधन सुविधा निर्माण करपा जाय त्योय जवळ जवळ सगळ्यो जाल्ल्यो आसात त्यो. आनी रस्त्याचे, उदकाचे, लायटीचे बाबतींत तर व्हडलोसो प्रश्न उरना. तरी सुद्दां काही हांव भोंवता आसतना काही लोकांनी म्हजे कडेन सजेशन दिली की तुजो निवडून आयल्यार हे मातशें आमगेलें काम कर म्हणून. हांवें सांगलें आनी शिरोडा मतदारसंघातल्या लोकांच्यो गरजो आहा त्या गरजांक हांव प्रायोरिटी दितलो. अनएम्प्लॉयमेंट आसा, टॉयलेट शॉर्टेज आहा, रस्ते सारके ना, लायटीचो प्रॉब्लेम आहा, उदकाचो प्रॉब्लेम आहा. ह्या सगळ्यांक प्रायोरिटी दिवपाचें पयलें म्हजें काम आसा. आनी मागीर दुसरी स्टेज आसतली ती मागीर प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणटा तो आसा, टुरिजम खंय हाडपाक. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.